गरमी वाढली तसेच लिंबूचे मोल लेगीत वाढला। गरमेन लिंबू सोडा पिवपाक चडशे लोक पसंत करतात। सध्या लिंबू 10 रुपयांक एक ह्या प्रमाणात विकतात, जाल्यार मध्यम आकाराचो प्रमाण 5 रुपयांक एक विकतात। पणजेन हॉटेलांत 40 रुपयांक मेळपी लिंबू सोडा 50 रुपयांक एक ग्लास ह्या प्रमाणात जाला, जाल्यार रस्त्याक कुशीक आसपी गाडयांचेर लिंबू सोडा 30 रुपया वयल्यान 35 रुपयांक विकतात। लिंबू सोडा सोडले जाल्यार लिंबूचो उपेग उसाचो रस तशेंच खानावळीन जेवणाच्या वेगवेगळ्या जिन्नसाक तशेंच फास्ट फूड तशेंच हेर खाणाचे जिन्नस करपाक उपेग करतात। लिंबूचे मोल वाडिल्ल्यान गोंयकार बेजारल्यात। लिंबू उपरांत टमाटाचे मोल 10 रुपयांनी वाडला, ते खातीर टमाट आतां 40 रुपया किल जाला, जाल्यार लसूण 140 रुपया किल जाल्या।